कोरोना लॉकडाऊनात गरीब गरजवंत मायग्रंट कामगारांच्या पोटा पाण्याची व्यवस्था करूंक कितलेशेच NGO आनी कंपन्यां बरोबर फोमेंतो रिसोर्सीस, ताज गोवा आनी सिद्धार्थ गोवान पेंगट बांदलां. दिसाक हजारभर लोकांच्या पोटा पाण्याची व्यवस्था ह्यो कंपन्यो मेळून करतात. शुक्रारा प्रियोळा मतदारसंघात कामगारांच्या जेवणाची व्यवस्था केली. आमदार मंत्री गोविंद गावडे आनी फोमेंतोचे अधिकारी आनी स्टाफ स्वता वावुरतालो. गरज आसा तितले दीस कंपनीचो उपक्रम चालूच उरतलो. एक 1000 लोकांक आमी आज फूड कुकड फूड पॅकेट्स दिल्ले आसात. उद्देश एकूच आसा की आज हे मजूर जे आसात ते मजूर सबंद गोंया भितर वेगळे वेगळे वेवसाय फिल्डान, खास करून कन्स्ट्रक्शन फिल्डान, साफ सफाई फिल्डान आज आपले सबंद गोंय निवळ करपाचो आज त्यांचो प्रयत्न जाल्लो आसा. आनी आमची तितली एक जबाबदारी जावन आसा हे सगळ्यांची काळजी घेवप. कारण जशे आमचे गोंयकार सबंद इतर राज्यांच्या सीमा भितर सुद्दां आसात, तशेंच तरेचे वेगळे वेगळे फोन आमकां वेगळे वेगळे आमदारांकडल्यान येवपाक लागले आसात की आमचे वेगळे वेगळे राज्यांतले लोक जे आसात त्यांची तुमी जबाबदारी घेवची, त्यांची तुमी कुयदाद घेवची. म्हज्या मतदारसंघान प्रियोळ मतदारसंघान वेगळे वेगळे 7 विलेज पंचायत आसात. त्या 7 विलेज पंचायतीची जबाबदारी फक्त फूड पॅकेट्स दिवनूच न्ही, तर तांकां आमी अनकुकड म्हणजे फूड ग्रेन्स जो आसा, रायस जो आसा, त्याच प्रमाणे आमचे डाळ जी आसात, मॅगी जी आसा, सॉल्ट जी आसात ती त्या प्रमाणे आमी आज घरपोच केल्ली आसात. तरी आसतना आज फक्त हांगाच न्ही तर भोमा सारकेल्या, तिवरे वरगांव सारकेल्या, वळवय सारकेल्या भागांत सुद्दां आज ह्या मायग्रंट्साची वेवस्था आज आमच्या ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान आमी केल्ली आसात. हांव इतलेंच मागता की हो जो कोरोना व्हायरस, जो कोविड-19 जो सबंद जगा भितर आज हांकार माजलेलो आसा, निसर्गाच्या देवता कडेन हांव मागता की हो हांगसरूच थांबून मुखार जे सुरळीत जे जीवन जे आमचें आसा तें मुखार व्हरपा खातीर सगळ्यांचो देवांचो तो आशिर्वाद हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान सबंद गोंयकारांक हांव आव्हान करपाक सोदतां की कृपा करून थोडोसो सेफ डिस्टन्स दवरचें आनी आपले जे घरांत रावन तुमची जशी जाता तशी तुमी काम करचें, जेणे करून कसलीच तरेचो प्रसंग, कसलोच तरेची वायट घडवणूक किंवा हो कोरोना व्हायरस जो आसा तेजे संदर्भात कोणाक लागवण जावची न्ही. तो ये जो अभी यहाँ हो गया और दूसरा जगह पे भी जाके हम लोग ये डिलीवरी करते हैं. 800 पैकेट लाया था और यहाँ पे आई थिंक अराउंड 300 हो गया और जगह पे जाके और 500 बचा है एंड सब देगा. हर दिन एक जगह पे हम लोग ये कर रहे हैं. कल कलंगुट में किया था, आज